नमस्कार येवकार गोवा टुडेक सुयश गावणेकार। आम्ही वर्मीनवाले वसुंधरेच्या पदरांत 84 लाख येवनी तिने खंय भेदभाव राखले करते करविते आम्ही एकतांतले भूतदया मिरोंक उरले। आम्ही वर्मीनवाले वसली रानां पुसल्यो शिमो रानवनाचे मुळावे परके जाले निर्वासित विस्थापित ताणी आमकां सोसले। आम्ही वर्मीनवाले निसर्गाची मालकी कसले डॉक्युमेंट दाखले कसली शेतां बाटां पोट ज्यांचे मारले ताणी आमकां पोसले आमची कोण वसली ते निर्वंशाक तेकले। आम्ही वर्मीनवाले सविस्तर खबरां आदी हेडलायन। आरक्षण केशीत सरकार सुप्रीम कोर्टात हायकोर्टाच्या निकाला आड 9 SLP पणजे महापालिका डिलिमिटेशनाचेरय सरकाराक धपको नेल्सन उबो रावन मेकळो। 12वेच्या एक्झामीचे वेळापत्रक जाहीर ऑफलायन परीक्षा 24 एप्रिला सावन 10वेची 20 ते 31 मे मदीं जावये। मदीं भौशीक सुटी आसल्यार पेपर फुडें धुकलचे ना बोर्डान केलें स्पश्ट। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी स्टोरेज कॅपॅसिटी पळोवन वाशिनाक परवानगी गोंयांत कोविशिल्डाचे 52,000 नवे डोस मुख्यमंत्र्यान घेतले वाशीन लोकांक भायर सरपाचो उलो। स पालिकांचे वेंचणुकेक 289 उमेदवारी अर्ज पंचायत पोटवेंचणुकेक 40 नावेले झडपीक 5 पणजे महापालिकेक 74 उमेदवार सुरेंद्राक खंय आप बीजेपी वाल्यांचो तेंको। IITक सुवात सोदूंक येणावळ सचिवाच्या अध्यक्षतेखाला समिती थारायल्ले मुजती भितर IITक नवी सुवात सोदपाचे टार्गेट। आणि DYSPच्या डायरेक्ट रिक्रुटमेंटा वेल्यान PIच्या प्रमोशनाचो वाद PIची चीफ सेक्रेटरी DGPक नोटीस सिनियरिटीचेर प्रमोशनान पोस्ट भरपाची मागणी। हायकोर्टान 5 पालिकांचे आरक्षण रद्द केले उपरांत सरकार सुप्रीम कोर्टात सरकारान 9 SLP घाल्यात मूळ फिर्यादी विरोधकांनी कॅविटी घाल्यात। सुप्रीम कोर्ट कितें करता ताचेर सगळ्यांची नजर। सरकाराक हायकोर्टात आनीक एक धपको वॉर्ड डिलिमिटेशन करताना ताळगांवां घाल्ली नेल्सन फ्रांसिसाची दोनूय घरां परत CCP वॉर्ड नंबर 1 घालात म्हूण ऑथॉरिटीक हायकोर्टाची ऑर्डर। हायकोर्टान 5 पालिकांचे आरक्षण रद्द केल्या उपरांत गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टात गेला। सरकारान 9 SLP घाल्यात पणजे महापालिका आनी 11 पालिकांच्यो वेंचणुको 20 मार्चाक थारिल्ल्यो मतमेजणी 22 मार्चाक। सध्या सांगे केपें म्हापशें मुरगांव मडगांवच्यो वेंचणुको संस्थगीत। मूळ फिर्यादी विरोधकांनी सुप्रीम कोर्टात कॅविट घाल्यात। इतले मजगतीं पणजे महापालिकेचे वॉर्ड डिलिमिटेशनाचेर सरकाराक हायकोर्टात आनीक एक फटे। डिलिमिटेशन करतना नेल्सन फ्रांसिसाची 2 घरां ताळगांव पंचायत वाठारांत दाखयल्ली। हायकोर्टान ती परत आशिल्ली तशी CCPच्या हद्दींत वॉर्ड नंबर 1 घालपाची ऑर्डर दिल्ल्यान आतां नेल्सनाक CCPक मतदानाचो हक्क वेंचणुकेक उबोय रावंक तो मेकळो। Main contention was that the existing arrangement of declaration of a corporation cannot be changed by an order by the Director of Municipal Administration. The declared area is declared by the statute as a corporation. That can be changed only by a legislative amendment, and the government, or for that matter the Director of Municipal Administration, has no power to change that area. Only Director of Municipal Administration can divide or specify the area into different wards for the purpose of election. ते खेरीज पणजे महापालिकेचे वॉर्ड नंबर 10 चे डिलिमिटेशन आड घाल्ली केस हायकोर्टान दाखल करून घेतल्या। वेंचणूक प्रक्रियेत मेतेर जावपाचे ना म्हूण कोर्टान स्पश्ट केला। प्रतिवाद्यांक नोटीस धाडून जाप दिवंक 2 म्हयन्यांची मुजत दिल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। 12वेच्या बोर्ड परीक्षेचे टाइम टेबल गोवा बोर्डान जाहीर केलें। 24 एप्रिलाक परीक्षा सुरू। एक्झाम ऑफलायनच जातली म्हूण बोर्डाचें सर्क्युलर।
एग्जामीची सेंटराचे SOP बोर्ड कांय दिसां आदीं जाहीर करतलो. 10वीची एग्जाम 20 ते 31 मे मजगतीं जाल्यार वोकेशनल 13 मे सावन अशें थारता. कसल्याय कारणाक लागून परीक्षेच्या शेड्युला मजगतीं खंयचीय भौशीक सुटी जाहीर केल्यार सुद्दां खंय परीक्षा फुडें धुकलचे ना. सो 27 एप्रिल ते 30 एप्रिल पर्यंत JEE एग्जामिनेशन शेड्यूल केल्या. ताका लागून थोडोसो आमचो जो टायम टेबल आसा न्ही तो आमी थोडोसो बदल केला. सो 24 एप्रिल 2021च्यान एग्जाम सुरू जातली. 24 एप्रिलाक इंग्लीश पेपर आसा आनी लास्ट पेपर आसा तो 17 मेक आसा. एग्जामी 9:30 सुरू जातली आनी 2-2.5 वरांचो तो पेपर आसतलो. सो सगळ्या भुरग्यांनी अर्द वर पयलीं येवप आसतलें. सो 9 तांच्यांनी येवप आसतलें. ह्या वर्सा आमी एक सेंटर वाडयलां. सो टोटल सेंटर्स आसतली 18. सो अंदू जे सेंटर वाडयलां ते मार्सेल सेंटर आसा. आनी कोविडाच्या पार्श्वभुमीचेर आमी पळयतले की प्रत्येक सेंटराचेर कमीत कमी एक 100 ते 200 पर्यंत भुरगीं हें आसतलीं. ताका लागून आमकां जी नॉर्मल जे आमी एग्जामी घेताले ताचे परस मातशें वेगळ्या पद्दतीन हें आसतलें. आनी सब सेंटर्स आमकां मॅक्सिमम घेवची पडटली. कितें आमी लिमीट कितें केलां की एका ब्लॉकांत चडांत चड 12 भुरगे किंवा 15 भुरगे किपींग ऑल SOPs म्हणजे सगळे SOP फॉलो करून ही एग्जाम जातली. आनी तातूंत एक 1.5 मिटराचें डिस्टन्स आसतलें. फेस मास्क कवर करचे पडटले. हँड सॅनिटायझर्स किंवा सॅनिटायझेशन जातलें. हे तिनूय जे SOPs आसा ते स्ट्रिक्टली फॉलो करतले. ताका लागून आमची जी सेंटर्स आसात ती नॉर्मली आमची एक 50 ते 60 सब सेंटर्स आनी मेन सेंटर्स धरून जाता. ह्या फावटी ती जवळ जवळ एक 90च्या आसपास वतली आनी तितले सफिशंट आमकां क्लासेस किंवा इन्स्टिट्यूशन्स अवेलेबल आसतात. ह्या फावटी हायर सेकंडरीच्या हे एग्जामीक 19,241 हे भुरगे बसतात. तातूंतले गर्ल्स जे आसात ते 9,568 आनी बॉयज आसात 9,673. 10वीचे बोर्ड परीक्षेचे मेन पेपर 20 मे ते जुनाच्या पहिल्या सप्तका मजगतीं जावंक शकता. ओकेशनल चड करून 13 मे सावन. 10वीची एग्जाम जे बेसीक जे सब्जेक्ट आसात मेन सब्जेक्ट जे NSQF आसतले किंवा प्री वोकेशनल ताच्या खातीर एक 13 मेच्यान असो टेंटेटिवली आसा. आनी मेन सब्जेक्ट आसा ते म्हाका दिसता एक्झॅक्ट ना आमी 20 तारखेच्यान सुरू जाता. 20 तारखेच्यान मेन सब्जेक्ट हो सुरू जातलो आनी तो मागीर एक 2-3 जुना पर्यंत चलतली ती. 2-3 जुना. ह्या फावटी भुरगे जवळ जवळ 23,000च्या आसपास हे भुरगे आसात. तशे 12वेच्या बोर्ड परीक्षेचे निकाल जुलयाच्या शेवटाक जाल्यार 10वेचे निकाल जुनाच्या पहिल्या सप्तकात जाव येतात. नॉर्मली आमकां असेसमेंट लास्ट पेपर सोंपल्या उपरांत आमी एक 4 विका भितर रिजल्ट डिक्लेअर करता आनी तसोच प्रयत्न जातलो. म्हणजे 12वीचो शक्यतो आमी जुनाच्या लास्ट वीक पर्यंत रिजल्ट आसतलो अशें दिसता आनी तोय रिजल्ट जुलयच्या फर्स्ट वीक पर्यंत दिवपाचो प्रयत्न आसतलो. खंयच्याय भुरग्याच्या फॅमिलीत कोरोना केस आयल्यार त्या भुरग्याक वेगळ्या रुमान परीक्षा दिवपाक मेकळीक. भुरगीं तशी परीक्षा दिवंक तयार नासल्यार तेणी खंय जुनान सप्लिमेंटरी खंय बसूं येता. एक आसा जर सपोज शक्य जर आसा भुरग्याक आनी आमकां जर मेडिकल टिमान जर एडवायस केलो की बाबा तो बसोवंक शकता एग्जामीक जाल्यार ताका आयसोलेटेड दवरून आयसोलेटेड रुम्स किंवा आयसोलेटेड सेंटर ओपन करून ताजेर ती एग्जाम घेतली. पोरूं आमी तशेंच केलां. आनी जर त्या भुरग्याची जर सपोज विलिंगनेस ना तो त्या हातूंत ना जाल्यार ताका जी फुडें जी एग्जाम आसा जुनात जी एग्जाम आसा ही मेन एग्जाम जाल्या उपरांत एक सप्लिमेंटरी एग्जाम आसा तातूंत ताका पूर्ण बसपा खातीर दितले. सगळे सब्जेक्ट घेवन ताका बसपा खातीर दितले. पण ताका रिपीटर म्हणजे सप्लिमेंटरी वचना. ताका सप्लिमेंटरी ना किंवा रिपीटर म्हणचे ना आमी ताका फूल ताका ते हे कन्सेशन. येस येस. ओके. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. सगळ्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी थोड्या दिसांनी कोविड वाशिनां दिवंक सुरवात जातली. प्रत्येक हॉस्पिटलांतली स्टोरेज कॅपॅसिटी पळोवन तांकां परवानगी दितले. सगळ्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी वाशिनां दियात म्हूण केंद्रान सांगल्या उपरांत हालचाली सुरू. मजगतीं गोंयांत कोविशिल्डाचे 52,000 नवे डोस पावले. मुख्यमंत्र्यान सांखळे हॉस्पिटलांत वाशीन घेतलें. आतां खंय लोकूय फुडें सरतले. गोंय कोरोना मुक्त जर करते असेल जाल्यार वॅक्सिनेशन घेवप हे गरजेचें. दिसा आतांच्या पद्दतीन फक्त अर्बन सेंटर्स जे आसा थंयसर गर्दी पडटा. बट दिसाक प्रायर हांव डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसा कडेन उलोवन 100 लोकांची प्रायर तेंचे अपॉयंटमेंट घेवन वॅक्सिनेशन दिले वयतले.
आत्ता तरी गर्दी वाडोवपाची गरज ना, कंट्रोल जातले हाज्या खातीर. वॅक्सिनेशन जरी आयलें जाल्यार सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करप, मास्क आनी सॅनिटायझर हे कंपल्सरी आसा. हे लोकांनी तेजी जत्राय घेवची आनी लोकांनी जाता तितके बेगीन आनी जाता तितके चड लोकांनी मात सुद्दां सिम्पटम्स दिसता आसत जाल्यार टेस्ट करप, होम आयसोलेशन करप हे कंटिन्युअसली दवरप गरजेचें. त्या बद्दल बींग अ फ्रंटलायन वर्कर्स एंड बींग अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन म्हाका एक्चुअली हांवें रजिस्टर्ड केल्लें की म्हाका वॅक्सिनेशन जेन्ना म्हाजो टायम येतलो तेन्नाच घेतलो. सो डॉक्टरान म्हाका आज काल फोन केलो आनी आज तुजो नंबर आसा, तुवें वॅक्सिनेशन घेवपाक कांय हरकत ना. आनी त्या खातीर बींग फ्रंटलायन वर्कर आनी डॉक्टर ह्या कॅटेगरींत हांव पडल्या कारणान आज हांव एक वॅक्सिनेशन आयलो. आनी त्याच बरोबर दुसरी गजाल, हांव वॅक्सिनेशन घेतल्या उपरांत वॅक्सिनेशना वयलो विश्वास जो आसा तो आनीकूय लोकांचो द्विगुणीत जातलो. मार्गदर्शक तत्वां पाळून सगळ्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कोविड वाशिनां दिवंक सुरवात करात म्हूण केंद्रान सगळ्या राज्यांक ऑर्डर दिल्या. मात गोंयांत सगळ्या हॉस्पिटलांनी स्टोरेज कॅपॅसिटी पळोवन तांकां थोड्या दिसांनी परवानगी दितले. मजगतीं कोविशिल्डाच्यो 52,070 नव्यो वाशिनां गोंयांत पावल्यात. मंगळारा 2,020 लोकांनी कोविड वाशिनां घेतली. तातूंत 45 वर्सां वयले कोमॉर्बिड कंडिशनाचे 167 दुयेंती जाल्यार 60 वर्सां वयले 1,853 सिनियर सिटीजन आसात. कोविडाची वाशिनां दिवंक कॅपिंग घालूं नाकात. मोठ्या प्रमाणात वाशिनां दिवंक सुरवात करात. गांवागांवांनी वाशिनां दिवपाची वेवस्था जावची म्हूण IMA मागता. कोविड वाशिनां घेवंक सिनियर सिटीजन मोठ्या प्रमाणात भायर सरूंक लागल्यात. 96 वर्सांच्या पद्मविभूषण मेळिल्ल्या लक्ष्मण पै फोंडेकारानूय मणिपाल हॉस्पिटलांत वाशिनाचो पयलो डोस घेतलो. हेल्थ वर्कर आनी फ्रंटलायन वर्करां परस वाशिनां घेवंक सामान्य लोकांचो नेट चड. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकारान IIT खातीर सुवाती सोदपा खातीर येणावळ सचिवाच्या अध्यक्षते खाला समिती नेमली. हे समितींत उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी, तंत्रीक शिक्षण संचालक, रानां खातें आनी IIT गोवाचो एक प्रतिनिधी, सेटलमेंट एंड लँड रेकॉर्ड संचालक, अंडर सेक्रेटरी रेव्हेन्यूचो आस्पाव केला. समितीक थारायल्ले मुजतींत IITंत नवी सुवात सोदपाचें टार्गेट दिलां. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. स पालिकांचे वेंचणुकेक आज मेरेन 289 उमेदवारांचे अर्ज. पंचायत पोटवेंचणुकेक उत्तरेंत 27, दक्षिणेंत 13. नावेले झाडपीक 5 उमेदवारांचे अर्ज. ह्या वेंचणुके बरोबर सगळ्यांत चड रंगतदार वेंचणूक पणजे महापालिकेची. थंय आज मेरेन 74 उमेदवार रावल्यात. BJPच्या बाबूश पॅनला आड व्ही फॉर पॅन्जीम. सुरेंद्र फुर्ताद म्हणटा ताका खंय BJP वाले धरून आप आनी हेरांचोय तेंको. हांव BJP पार्टी बराबर वचचो ना, कित्याक BJPन आमकां तशें केन्ना सांगूंक ना आनी आपोवंकूय ना. लास्ट 1.5 year BJPन आमची मिटिंगूय घेवंक ना आनी आमकां मेंबरूय करूंक ना. इनफॅक्ट आमकां BJPन भरपूर दुखयला. हांव कॅन इतलेंच सांगूंक शकता की -22 हें सगळें वायट. कोविड टायमाचेर मेळाचेर बरो हेल्प केल्लो आहा. लोकांनी म्हाका म्हणजे बरो प्रोत्साहन दिल्लो आहा सगळ्यांनी. आनी आतां ते लोक सगळे मेळून आतां तेंच्यांनी म्हाका फुडें काडलेलो आहा आनी आतां बसा म्हणून म्हाका आतां हें केल्लो हांव फुडें हें केलो. लोकांनी फोर्स करून म्हाका आतां हें केलां फुडें. हय, गार्बेज इश्यू आसात हांगासर. एक नवो बदल कितें घडया, कित्याक 15 वर्सां 20 वर्सां जर फाटल्या पळयत जाल्यार रायबंदर अनडेवलप आसा, रस्ते कांय ना. तशेंच आमी खूब ह्या टायमार आमी खूब अशी कामां केल्ली आसा सगळे यूथ मेळून, जशें रोड पॅचिंग जे निग्लेक्टेड टोटली, गार्बेज इश्यू, ड्रेनेज इश्यू. सो ह्या फाटी यूथ आनी आमचे सगळे वाड्या वयले फुडें सरून आमी म्हटलें म्हाका म्हणपाक फुडें बसप आनी ह्या फुडें आमी नवी बदल घडोवन आनी रायबंदरीच्या डेव्हलपमेंटा खातीर कितें तरी काम करया. इंडिपेंडंट वचपाचें कारण कित्याक बाबूच्या बरोबर दिसना, पॅनलान दिसोंक ना म्हणून. हांवें ऑलरेडी म्हाजें काम मागलेलें, म्हणजे हांव डेव्हलपमेंट करतालो म्हाज्या वॉर्डान. दोनूय वॉर्डान पयली वॉर्ड आसलो 19 आनी 20. दोनूय वॉर्डान हांव डेव्हलपमेंट करतालो. तुज्या हितूंतल्यान सांगता काम केलें. माय ओन हेजेर हांव फुडें सरला. नाल्यार तो वी फोर पणजेकाराचे हाका ते म्हाका सपोर्ट करता. हांव तेंच्या पॅनलाक आसतलो.
see, I am the new face over here, so I have many ideas, so I can put forward when I get elected. What are the developments that you would like to do if you get elected? See, first is water logging, that is the main thing, and then also garbage. I don't want to blame anybody, I don't do anything. I want to fight proper politics. How many candidates are you seeing? All 30. All 30. We all Panjekars, all political parties have come together. Even BJP, you said. No? How much confident? Siddharth and Dattaprasad are there with you? Everybody is with us. Because you must have read Siddharth's this thing. He said there is no party line. They want clean politics. We want clean politics. Even my congressman, we have said no party line. We want good people. So even the AAP and RG have said we want good people. So no political affiliation anywhere as far as CCP is concerned. आणि हांव दोन पार्टी थिंगा जिल्ला आसलो आनी हांव तेय पार्टी दोनी पार्टी मुगेले इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट जालो आनी हेवूय पार्टी हांवें मुगेले इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट जाता. DYSPच्या डायरेक्ट रिक्रुटमेंटा वयल्यान PIच्या प्रमोशनाचो वाद. प्रमोशन मेळना म्हूण तिडकल्ल्या 10 PIनी DGP आनी चीफ सेक्रेटरीक नोटीस धाडली. DYSPचे पोस्ट सिनियरिटी प्रमाण 100% प्रमोशनान भरचे म्हूण नोटीस. डायरेक्ट रिक्रुटमेंटान DYSP पोस्ट भरल्यार सद्याच्या PI रँक ऑफिसरांचेर अन्याय जातलो म्हूण आर्ग्युमेंट. गोंयच्या दोनूय रित्या म्हायती आयुक्त पदांचो ताबो काल घेतलो. गोंयच्या मुखेल म्हायती आयुक्त पदाचो ॲडव्होकेट विश्वास सतरकरान सोपूत घेतलो. संजय ढवळीकरान राज्य म्हायती आयुक्त म्हूण सोपूत घेतलो. सुवाळो राजभवनाचेर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हजेरेंत जालो. राज्यपालान दोगांकय सोपूत दिलो. हो पदभार 3 वर्सां खातीर आसतलो. The Governor of Goa is pleased to appoint Sri Vishwas Ramnath Satarkar as the State Chief Information Commissioner for the Goa State Information Commission. I, Sri Vishwas Ramnath Satarkar, having been appointed State Chief Information Commissioner, swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. The Governor of Goa is pleased to appoint Sri Sanjay Narayan Dhawadekar as the State Information Commissioner for the Goa State Information Commission. I, Shri Sanjay Narayan Dhawadekar, having been appointed State Information Commissioner, swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. कळंगुटेची बाबरेश्वराची फामाद जात्रा आयच्यान सुरू. सप्तकभर जात्रा चलता. आंगवण केल्ल्या भाविक पयसुल्यान येतात. बाबरेश्वराक केल्ली आंगवण पुराय जाता म्हूण लोकांची श्रद्धा. आंगवण पुराय जातकच बाबरेश्वराक केळ्याचो घड दिवपाची प्रथा. कळंगुटच्या बाबरेश्वराची जात्रा.
आज संवसारीक रानवटी जीव दीस. रानवटी जिवांचो सांबाळ आनी तांचेर मनीसजात आनी लोकवस्तीच्या प्रभावा विशीं जागृताय म्हूण हो दीस पायटात. ह्या निमतान अस्तंत घाटांतले रानवटी जीव जिवावळीच्या संपदेची कांय खिणचित्रां. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौघांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.